काय पावलं ना अजून खंयचे म्हणटा कोणी सांकवाळे जे विजयदुर्गचे आसा. ओके, आय विल गो थ्रू अँड आय विल दॅन कॉमेंट. कळ्ळें तुका? कॉन्ट्रोवर्सीज खूब आसात, कळ्ळें न्ही. आमकां कॉन्ट्रोवर्सीज व्हेरीफाय करचे. बीइंग अ मिनिस्टर आय जस्ट कॅनॉट से. हांव जर इंडिपेंडंट आशिल्लो जर आतां खुबश्यो गजाली म्हाकाय दिसता मनांतल्यान कितें आसा, कितें बरोबर कितें वायट हें जेन्ना जनरल पब्लीक उलयता तसो मंत्री पळोवपाक जायना. मंत्री आसा त्या खात्याचोय मंत्री आसा तेन्ना कायदेशीर बाबी कश्यो आसतल्यो हाचो विचार आमकां डिपार्टमेंट डॉक्युमेंटेशन कितें चालू आहे सर सांकवाळेचे कितें पयलीं सांकवाळेच न्ही, आमचें डॉक्युमेंटेशन हें सगळें पर्टिक्युलरली सांकवाळाचेरच अशें कांय ना. वी आर ट्रायंग टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन, ताजें ऑडिट करपाचें किंवा ह्या खंयच्याय एका वास्तूची म्हणजे बेजीक हिस्ट्री कितें आसा हें पडताळपाचो विशय आसा. तो सांकवाळ इन पर्टिक्युलर अशें न्ही, सगळेच बाबतींत आमी पळयतात की हाचे मुखार वचून कशें करपाक जाय, कितें करपाक जाय तें. प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू चर्च इट इज खंयची सांकवाळे पळय हांव मंत्री जाला त्यो प्रॉपर्टी बिलोंग्स. देर आर वेरियस वर्शन्स, यू नो. आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दीस. आमी जेन्ना ती नोटिफाय केली न्ही दॅट प्रॉपर्टीचो अधिकार जो आसा सरकार ताजेर मॅनेज करता. कळ्ळें न्ही. मे बी इट इज अ प्रॉपर्टी बिलोंगींग टू एनी प्रायवेट इंडिविज्युअल ऑर प्रायवेट संस्था आसतली. जेन्ना ते नोटिफाय जाले पळय न्ही ते सरकाराचें परमिशन घेतले बगर कांय जायना. कळ्ळें न्ही. सो नोटिफाय केले नंतर ती सरकारची कोणाचीय आसा जर जायत जमीन त्या एक्टान भितर जी प्रोविजन्स आसात ती घेवन करचे पडटा.